न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरान खंयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी घडल्यात ताचो नियाळ आमी घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावसाजे कडेन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक बरो स्टेटमेंट केला, तो म्हटल्यार रेंव वेवसायिकां खातीर एक खोशयेची खबर जावन आसा। गोंयान सद्याक रेंव काडपाक मनाय आसा। पर्यावरण खात्यान रेंव काडपाक बंदी घातलेली आसा। हालींच एक विशय आयिल्लो आनी सिंधुदुर्गांतलें एक डेलिगेशन येवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मेळिल्लें की भायल्यान जी रेंव येता ती हाडपाक दिनासले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सिंधुदुर्गांतल्या प्रतिनिधी वांगडा बसका घेवन हो विशय सुटावो केल्लो आसा। सद्याक इंटरस्टेट रेंव ट्रान्सपोर्ट करूं येता। एक 500 रुपया दरेका ट्रिपीचेर भरून तुमकां सिंधुदुर्ग म्हणा किंवा कर्नाटकांतल्यान गोंयान रेंव हाडूं येता। पूण आतां एक 2-3 म्हयन्या भितर गोंयान रेंव काडपाक मेळटली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्लें आसा। आनी शापोरा न्हंयेन रेंव काडपाक दितले, पूण कशी ती मर्यादीत स्वरुपात, चड रेंव काडपाक दिवचे ना। उपरांत मांडवी आनी जुवारी न्हंयेन रेंव काडपाक दितले, पूण ती बीन मर्यादीत स्वरुपात वर्सात एक ठरावीक मर्यादे भितर तुमच्यान रेंव काडूंक येता। पूण पंप लावन रेंव काडपाक दिवचे नात, ताका पुरायेन बंदी आसतली। पंप लावन जर कोण रेंव काडता जाल्यार ताचेर खर कारवाय करतले, अशे तरेचें एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केला। ते भायर पारंपारीक पद्दतीन जर रेंव काडपाक दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक काय कसलीच मनाय ना, तांच्यान रेंव काडपाक जाता, पूण ते खातीर परवानो घेवचो पडटलो। पूण मॅकॅनायज पद्दतीन रेंव काडपाक मेळची ना। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या साताच्या बुलेटिनान। मुखार आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन। सविधा, पार्से वाठारांत वांयगण शेतीक सुरवात जाल्ली आसा आनी मात ह्या वाठारांत आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी जो खाजन गुंडो बांदून दिल्लो, ताजें उदकाचो पुरवण तांकां सारकी जायना आशिल्ल्या कारणान हांगा खुबशे शेतकार जे आसा ते शेतांत येवपाक म्हणजे शेती करपाक सोदनात। सो हो जो आमचो स्पेशल रिपोर्ट आसा पळय तो 7 PM गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटलो। थँक्यू। आतां आमी वचुया आमचे डेस्क सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी आसा, पयलीं गोंयान न्हू मिठाची जी शेती आसली पळय काडपाचें मीठ तें पयलीं खूब करतालीं, पण आतां हे सद्या न्हू ना जायत जालात। सो ही जी स्टोरी आहा ती आगरवाड्या वयली। काय आगरवाड्या वाटे एक अशी फॅमिली आसा जो आपलो आदली जी परंपरा तेंच्यांनी तिगोवन दवरलेली आसा आनी ती आतां मिठाचो आगर करता, मीठ जे काडपाचें काम करता। ही जी बातमी आहा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आनी तशी जी आनी एक आहा म्हणजे आतां कशें आहा वाशे आसता पळय ते आतां मशिनार रेडी करता। सो तांकां आतां मनीसबळ कमी जाल्ल्यान आतां सगळी मशिनाचो उपेग करता। पण अशी कांय फॅमिली आसा पार्शा हांगा जी आपल्या हातीन मातशें तयार करता घरचें आनी ते सगळे टिकाऊ आसा अशी ताणें ओनर आहा पळय ताणें सांगलें। जी तुमकां बातमी आहा पळय ती तुमकां दोनूय 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। ऐश्वर्यान ज्यो दोन्ही बातम्यो आमकां सांगिल्ल्यो आसा ताजे खासा रिपोर्ट तुमी पळयात आमच्या 7 PM बुलेटिनाक। आतां वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन। आयज सेजा गोवाच्या ट्रककारांची बसका जाली। रेगो ट्रान्सपोर्ट करपी ट्रककारांक ऑरीच्या येरादारीचें मोल वाडोवन दिता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें, पण तें आजून मोल वाडोवन दिल्लें ना म्हणून ह्या वेळार तांच्यांनी तिडक उक्तायला। तशेंच आतां जी सद्याच्या मोलान संबंदीत येरादारी जाता, मात फुडाराक तरी मुख्यमंत्र्यान मोल वाडोवन दिवचें अशी तांची मागणी आसा। थँक्यू। आतां वचुया आमचो रिपोर्टर समीप नार्वेकर हाचे कडेन। एक म्हत्वाची बातमी म्हणटा ती कोंगूटचो आमदार आसा मायकल लोबो, हांकां एक सेटबॅक मेळ्ळा। तेंचे नाद्र रिजॉर्ट म्हणटा ते बागान
तिका एक GCZMN ऑर्डर काडलेली डॅमोलिश करपाक. तेजेर NGTन सुनावणी घेतली आनी NGTन ही जो ऑर्डर दिला GCZMN तो डॅमोलिश करपाक ते अपहेल्ड केला, कायम दवरला. आतां NGTच्या ऑर्डरी प्रमाण तांकां हे हॉटेल आसा नाझरी रिजॉर्ट मायकल लोबोचें, तांकां ते डॅमोलिश करचें पडटलें 15 दिसां भितर आनी तेंच्यांनी इलिगल म्हणून तेंच्यांनी एक शिक्को मारला. आतां जेन्ना GCZMN कागाळ घेतलेली त्या कागाळीन म्हटलेलें कितें हे जे कितें हे आसा ते CRZ नोटिफिकेशन 2011 तेजे अगेन्स्ट हें कन्स्ट्रक्शन जालां. ते भायर प्रायर परमिशन घेवंक ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंजाची. आनी 500 हायटायड लायन आसा, त्या 500 हायटायड लायनी भितर ते रेशेचें उल्लंघन करून हें हॉटेल जालां. 500 जेन्ना आमी म्हणटा 500 मिटर्सा भितर 3 फ्लोर कन्स्ट्रक्ट तुमकां करूंक मेळना, खंयचें कन्स्ट्रक्शन आसूं. हांगासर 3 फ्लोर बांदलेले देखून हांगासर दर्यादेग वाठार आसा थंयसर पर्यावरणाचें इम्पॅक्ट जाला असो GCZMN अशी कागाळ केल्ली. आनी हेजेर ह्या कागाळीचो हे घेवन आदारार हेंचेर GCZMN हे डॅमोलिश करात म्हूण अशे अलीट बिल्डर्स जी पार्टनर कंपनी आसा कालांगूट MLA मायकल लोबो हांकां ही आदेश दिल्लो. पूण ही अलीट बिल्डर्स आसा ती फुडें NGTन गेली, राष्ट्रीय हरीत लवादान, आनी थंयसर तेंच्यांनी चॅलेंज केली. पूण हेजेर सुनावणी करतना NGTन जे हॉटेल आसा ते बेकायदेशीरूच आसा असो शिक्को मारलो आनी 15 दिसां भितर हे डॅमोलिश करात आनी जी सुवात आसा ती रिस्टोर करात टू इट्स ओरिजिनल प्लेस असो म्हणून आदेश दिला. आनी एक म्हत्वाची अशी अपडेट सांगी दिसता ती म्हणल्यार आयज पर्वरीचे जे संजय स्कूल आसा दिव्यांग खासा भुरग्यां खातीर तांच्या आज पालकांनी वचून आझाद मैदानाचेर खर आंदोलन केलें. कित्याक काय म्हळ्यार फाटले 4 म्हयने ही भुरगीं आसा ती घरा बसल्यात, तांकां वचपा खातीर वर्ग थंय ना. कितें काय म्हणल्यार पालकांनी तांचो विरोध केला की CMA कडेन पर्पल फेस्टाक इन्वेस्ट करपाक पयशे आसात, पुणून भुरग्यां खातीर वर्गान बसपाक तांकां सुवात दिवपाक सरकारा कडेन पयशे ना. हांगा सरकार अपयशी थारला असो पालकांचो आरोप आसा. तशेंच ही भुरगीं जी आसा तांचे बिहेवियर इश्यूज आसता, तांचे हेल्थ इश्यूज आसता तेन्ना तांकां थंय वचचेंच पडटा आनी तांकां थंय वचपा खातीरूच सद्या सुवात ना. देखून तांणी खर आंदोलन केलें आनी तांची रिक्वेस्ट आसा CMA कडेन बेगोबेग तांकां सुवात दिवची, कारण फाटले 4 म्हयने ते अशेंच बेकार बसून घरा बसून काडटात. तेन्ना हाजेर कितें एक्शन घेतात ते आमी पळोवया. ही बातमी पुराय पळयात तुमी आमच्या 7 PM बुलेटिनाक. आतां ज्यो सगळ्यो बातम्यो आमच्या एडिटर्सांनी तशेंच रिपोर्टर्स एंकर्स तुमकां सांगिल्ल्यो आसात त्यो पुराय विस्तारान आमच्या 7 PM गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आमचे न्यूज रूम दर दिसा 4:30 वरांचेर पळोवपाक तुमी विसरूं नाकात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.